येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. तिवरेच्या कारो खेळमेळाक घेवन सुरू जाल्ले कोफुसांव जाग्यार पडपाच्या मार्गार. वॉकिंग ट्रॅकाचो तरणाट्यांक दिसतलो भंय. आतां तयार जातल्यो दोनूय गजाली. खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिलें उतर. खोतीगांवच्या 3 पुलांची दखल. अजून 2 पूल धोक्याच्या सावटा खाला. बड्डे अवे जंक्शना वयलो पूल जाला कड्डम. पुलाच्यो बरगड्यो लागल्यात दिसपाक. सरकार घेत दखल. रितेश नायक परत फोंड्या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार. साखळेच्या नगराध्यक्षाची माळ रश्मी देसायच्या गळ्यात. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आनी गोंया भायल्यांचेय मानले उपकार. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. जंय पावना रवी थंय पावता कवी अशें म्हणटात. म्हटल्यार जंय सुर्याची किरणां पावना थंयसरले कवीक दिश्टी पडटा. गोंयांतूय तीच अवस्था. कवीच्या जाग्यार खबराकार आयला. मिडियान दाखयल्लें बगर PWD हालना धोलना. गोवा 365 आतां खोतीगांवचो दुसरो पूल दाखोवन दिला, जाची एक्सपायरी डेट सोंपल्या. पळयात देविदास गांवकाराचें कवित्व. सरकार म्हणटा की आपूण खंयचोच विकास करपाक फाटीं उरचो ना. पयशाच्या बाबतींत तर आपूण कमी नाच अशें सांगता, पूण खेड्या गांवांतली परिस्थिती मातशी सामकीच दैनंदी अवस्था. आयज आमी खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या बड्डे जंक्शन आनीक अवे ह्याच्या मदल्या आशिल्ल्या मेन न्हंयच्या सायडींच्या धाकट्या फाट्याचेर आशिल्ल्या पुला कडेन आसा. ह्या पुलाची सामकी दैनंदी अवस्था इतली आसा की लोकांनी बोवाळ मारली की हे पूल मोडून पडपाक जाय. त्या वेळाचेर डिपार्टमेंटाचे मनीस आयले आनी फक्त ताका शिमीट मारले आनी गेले. पूण कितें जालां, भितर कॅन्सर आनी वयल्यान पॅचअप अशा स्थितीन आशिल्ल्यान हे आतां परत पूल आतां सिमीट सुटून पडपाक लागला आनी डेंजर सिच्युएशन आसा. दुसरी गजाल, ह्या पुलाचे जो प्रोटेक्शन खांबे आशिल्ले तेय दोनी सायडीन मडपाक पावल्या. खोतीगांव वाठारांत जितली पुलां आशिल्लीं तातूंतली जवळ जवळ सरकारान 4 पुलां आतां रिपेर करपाक घेतला. पूण 3 पुलां सामकीच डेंजर सिच्युएशन आसा. जाल्यार एक पूल आसा तें इरोचन जाल्ल्यान त्या पुलाचो पाया वयर आयिल्लो आसा. ह्या सिच्युएशना कडेन सरकारान गंभीरान लक्ष दिवपाची गरज आसा. थळाव्यांचेय तेच म्हणणे. सरकारी यंत्रणा आयली, मातशे पॅच मारले, गेले. पुलाची अवतिकाय जैसे थे. पुलाच्यो बऱ्यो दिश्टी पडटात. सध्या हे अव्याचे पूल जे आहा जी परिस्थिती सामकी बिकट आहा. दोन्ही सायडीच्यान जे फुल्ल पूल अशें देंवलेलें आहा. जर वयल्यान जर लोड जर बरी गाडी गेली न्हू तर सिमेंटाचे कुडके अशें सकयल पडटा मोडून की हे पूल इतलें डेंजरस जाल्लें की जर पावसात जर बरी लोड जर गाडी गेली जाल्यार म्हाका पुलाची दोन्ही सायड जी आहा पळय ती म्हाका मोडून पडपाची शक्यता आसा. आनी तितूंत लोकांलीय तितली मिस्टेक आहा, कारण कोणी ते वयले जे पायप जे घातलेले पळय ते काडपा लागून कोणी कितें धडयलं तर म्हाका ते पूल देंवलें काय तेंय दिसता म्हाका. ऑथॉरिटीन हेचेर बेगीच्या बेगीन लक्ष घालून हे पूल जे आहा बेगीन रिपेर करचे. रिपेर केल्ले म्हण आयकल्लें कांय वर्सां पयलीं. फाटल्या वर रिपेर केलेले म्हणजे सळयो ओपन पळय हिंगा प्लास्टरींग करून निवळ केलेलें, पूण आतां तें दोन्ही सायडीच्यान देंवलेलें आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. 6 महिन्या आदी तिवरेच्या कारो खेळामेळाक घेवन कोफुसांव जाल्ले. वॉकिंग ट्रॅक कोफुसांवाचो विशय. गोवा 365 हो विशय दाखयल्या उपरांत खेळां मंत्री गोविंद गावडेन पळोवणी केली. ग्राउंड आनी वॉकिंग ट्रॅक दोनूय जाग्यार घालतलो, ताणें उतर दिलां. आयकात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. गोवा 365 गेल्या 6 म्हयन्याक पयलीं हांव हांगा एक ग्राउंडाचो इश्यू घेतिल्लो. तो अशें म्हणून लोकांनी विरोध केल्लो की हांगा हो ग्राउंड जो आसा तो ल्हान जातलो म्हणून, आनी हो वॉकिंग ट्रॅक करता तो ग्राउंडा भितर करता म्हणून, आनी हाय टेंशन जें आहा तें काडूना म्हणून तेणी तो इश्यू केल्लो आनी आमी तो हायलायट केल्लो. पूण जे हांगा आज जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांगा येवन ताणें इन्स्पेक्शन केलें आनी ग्राउंडाचे कारो ग्राउंडाची पळोवणी केली आनी ताणें सांगलें की हो जो ग्राउंड जो आसा हो ग्राउंड
बाकीचे ग्राउंड आसा ताज्याकूय व्हडलो ग्राउंड आसा 98 स्क्वेअर मिटर ग्राउंड आसा हो सगळ्यां व्हड ग्राउंड आसा अशें ताणें सांगलां. दुसरी म्हटल्यार हो जो ग्राउंड आसा हे सोबीतकरण सुद्दां फाटल्यान जातलें अशें म्हटलां आनी जे लोकांक चलपा खातीर वॉकिंग ट्रॅकूय हो सायडीच्यान जातलो अशें म्हटलें आहा की ग्राउंडाक कांयच इफेक्ट जावचो ना, लोकांक कांय त्रास जावचे ना अशें ताणें म्हटलें. हो जो ग्राउंड आसा हो ग्राउंडाक ग्रास घालून सुद्दां ताणें बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड करतलो अशें म्हटलेलें आसा. आनी ताजें एक ड्रीम आसा हो सगळ्यांकूय जो कॉन्स्टिट्युन्सी सो ही पिरोळ कॉन्स्टिट्युन्सीक हो बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड जावचो अशें म्हणून ताजें एक ड्रीम आसा आनी तो हे करतलो. तशें हे हो ग्राउंडाचे सगळे परमिशन्स ताणें घेतिल्ले आसा. अशें लोक बोब मारताले की परमिशन ना पूण हे ग्राउंडाचेर ताणें दाखोवन दिलां की सगळें परमिशन घेतलें आहा आनी जसो ग्राउंड करपा जाय तसो ग्राउंड तो करतलो अशें ताणें एश्युरन्स दिल्लें आसा. आमी 2 दीस पयलू हांगसर आयिल्ले आशिल्ले हांव आनी सरपंच आमी टेप घेवन स्वता मेजरमेंट केल्ले आसात, कोणाचेर अवलंबून न रावता. तातूंत भितर 2-2 मिटराचो दोनी सायडीच्यान वॉकिंग ट्रॅक येतलो. वॉकिंग ट्रॅका खातीर तांचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें. आतां प्रत्येक ग्राउंड ज्या देवाचेर आमी करतात तेका फक्त खेळगडेच न्ही, आमकां जाणटेल्यांची सुद्दां आरोग्याची कुयदाद घेवपाक जाय आनी म्हणूनच भर रस्त्याचेर वचपा खातीर ग्राउंडार येवन त्यांनी सुशेगाद हांगसर राउंड घेवचे, आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो वॉकिंग ट्रॅक आज ह्या ग्राउंडा भितर आमी घातिल्लो आसा. ट्रायबल सब प्लॅन म्हळ्यार ह्या भुरग्यांनी पयलू समजून घेवपाची गरज आसा. ह्या ग्राउंडाचेर फक्त विविध भागांचे ट्रायबल्स किंवा बाकीचे सगळे जनरल लोक सुद्दां हांगसर खेळटा. त्या गांवांत कितले ट्रायबल लोक आसा हेजो न विचार करता आसतना आमकां डेव्हलपमेंट आमकां करपाची गरज आसा. ह्योय काही गोष्टी आमी लक्षांत घेवपाची गरज आसा आनी त्या दृष्टिकोनांतल्यान आजचो हो कारो ग्राउंड जो आसा एक सुसज्ज ग्राउंड जातलो अशें म्हाका एक पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा आनी त्या संदर्भात तुमी सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षा आसतली अशी म्हजी तिवरे वरगांवच्या नागरिकां कडेन मागणी आसा. हांगा हाय टेन्शन आसा, आमी तेजे फॉलोअप चालू केला. सर कंटिन्युअस फॉलोअप करता. ती बी शिफ्ट जातली. जो मदी ग्राउंडार पोल आसा तो सायडीक वयतलो. तेजो बी एस्टिमेट डिपार्टमेंटान केल्लो आसा इलेक्ट्रिसिटी. आनी जसो पावस पडच्या पयलीं ते हांगा लेवलिंग करून दवरले. 1-2 म्हयने तेजेर पावस वतलो आनी सायडीचे जो स्टँड आसा बसपा खातीर जे आमचे पॅविलियन आसा तेका आनी एक फ्लोर येतलो. तेजें काम ते पावसान चालू दवरले. जो ग्राउंड जे आमचे ग्रामस्थ जे थोडे विचार न करता जे विरोध करताले, ह्या विरोध करणा मागीर कारण कितें आशिल्लें, तांकां ग्राउंड कसो आसतलो आनी कितें आसतलो ही जाणून घेवपाची तेंची जी प्रक्रिया आशिल्ली तेणी करूच नाशिल्ली. पण आज एकंदरीत हो ग्राउंड पयल्यार अशें दिसता की हो बरो व्हडलो ग्राउंड जावन आसा आनी तितून अशें आसा की येणारे पिढीक हो ग्राउंड फुडाराक खूब बरो जातलो. पण हांव सगळ्यां कडेन मागता जे ग्रामस्थ आहा तेंचे कडेन की तुमचे कितें आशिल्ले प्रश्न कितें आशिल्ले तेजो सुटावो करतलो जाल्यार तुमी पयलीं खंय तरी पंचायती कडेन किंवा आमदारा कडेन तो प्रश्न मांडचो आशिल्लो आनी त्या दरम्यान फुडें हे करपाक जाय आशिल्लें की बाबा ग्राउंड कसो आसतलो आनी कितें आसतलें. पण एकंदरीत हे सगळे गोष्टी जाणून न घेता बेश्टेच कोण तरी कितें तरी कानान घालता, हितून हे ना, कांय तथ्य ना. त्या कारणान आज ज्या अर्थी हो ग्राउंड जाता तो खऱ्या अर्थी बरो जाता. हांव सगळ्या ग्रामस्थां कडेन मागता तुमचे कितेंय प्रश्न आसा, कितें जी तुमची संकोच आसा तो संकोच तुमी अवश्य जे कोण स्थानीक पंच आसा, कोण स्थानीक सरपंच आसा तेंचे कडेन मेळोन तेंचो सुटावो करचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंड्या आनी सांखळी नगरपालिकेची वेंचणूक जाली. फोंड्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष म्हणून परतून एक फावट रितेश नायकाक वेंचला. रवी नायकाचे कश्ट फळाक आयले. जाल्यार सांखळेची नवी नगराध्यक्ष म्हणून भाजपा गटाची रश्मी देसायची बिनविरोध निवड जाल्या. पळयात. फोंडा नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष म्हणून परतून एक फावट निवडून आयिल्ल्यान रितेश नायकान मुख्यमंत्री, आमदार आनी कार्यकर्त्यांचे उपकार मानले. उपनगराध्यक्ष पदार दीपा कोलबेकार आयल्या. हे शेअर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर अग्रिकल्चर श्री रवी नायक सर आसा, तशें आमचे डॉक्टर प्रमोद चव्हाण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तशेंच आमचे पार्टी प्रेसिडेंट श्री सदानंद तावडे सर, तशेंच आमचे नरेंद्र सावयकर जे एनआरआय कमिशनर, तशेंच आमचे राज्यसभा MP आमचे तेंडुलकर सर, तशेंच आमचे सगळे जे कार्यकर्ते गोंया भायल्यान गोंयच्यान आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते, तशें आमचे फोंड्याचे कार्यकर्ते आनी तशें हांव आभार मानता सगळे आमचे फोंडा मतदारसंघाचे लोकांचे की त्यांनी
आमकां 10 सीट्स दिले, आमचे विश्वास जालो आणि हे वोट फॉर डेव्हलपमेंट, वोट फॉर प्रोग्रेस, प्लॅन डेव्हलपमेंट हेच्या खातीर लोकांनी आमचे विश्वास जालो आणि सगळे आमचे म्हाका सुद्दां माझ्या वॉर्डान सगळे लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. खूब सिनियर सिटीजन्स मागीर यूथ बाकी सगळे नागरीक हेणे भायर सरून मोठ्या प्रमाणात वोटिंग केले आणि वोटिंग केले आणि म्हाका खूब मतांनी निवडून दिला. त्यांचे आभारी आसा. फोंड्या मतदारसंघाच्या लोकांचो आभारी आसा की आमकां ताणें एक संदी दिली परत एकदा. ताणें म्हाका ह्या पोजिशनाचेर हाडून दवरलें त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे थँक्स. तशेंच आमचे रवी सर, CM सर, तानवडे सर हेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करून हें बिल वायस चेअरपर्सनाचे पद दिल्लें आसा ताका हांव खूब आभारी आसा. भाजपा गटाची रश्मी देसाय सांखळी पालिकेची नवी नगराध्यक्ष जाल्या. उपनगराध्यक्षपद आनंद काणेकराच्या ताब्यात आयला. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांची मंगळारा बसका आपयल्ली. अर्ज भरपाचे मुजती मेरेन नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदा खातीर रश्मी देसाय आणि आनंद काणेकार हांच्यांनी अर्ज भरिल्ल्यान तांची बिनविरोध निवड निश्चित जाल्ली. मंगळारा जाल्ले बसकेत निर्वाचन अधिकारी रोहन कासकारान दोगांची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचे अधिकृतपणान जाहीर केले. आज सांखळी म्युनिसिपालिटीची चेअरपर्सन निवड झाली आहे. मी सर्वप्रथम आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचं मनापासून आभार मानते. मला एक संधी दिला, परत मला वॉर्ड नंबर 4 मध्ये निवडून आले आणि मेळा राखीव असल्यामुळे सांखळी म्युनिसिपालिटीचा पहिला जो मान आहे तो मला दिला, म्हणून मी त्यांचं मनापासून आभार मानते. तसेच जे आता जी पुढील जी वाटचाल आहे म्हणजे आमची 11 जण काउन्सिलर्स, परत आमचे टोटल 12 वॉर्डमध्ये जी पेंडिंग कामं आहेत सगळे काम सतत माझा प्रयत्न असणार. प्रभागातले जी प्रॉब्लेम्स आहेत ती जाणून करून घेऊन टोटल सांखळीची जी डेव्हलपमेंट राहिलेली आहे दोन टेन्यूर आता आमची अपोजिशन गेल्यामुळे हा टेन्यूरमध्ये मला भरपूर कामं करायची. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांखळीचेच असून मला सांखळीच्या डेव्हलपमेंटसाठी मला नक्कीच ते मदत करतील, सहकार करतील आणि सगळे टोटल ओव्हरऑल सांखळीचे डेव्हलपमेंट जे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आहेत ते सगळे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स मी परत हातात घेऊन त्याच्या एक पूर्ण तिकडे माझं वाटचाल असणार. लोकांचे उपकार मानतना फोंडेचो दिग्गज राजकारणी रवी पुताक प्रॉम्प्टिंग करतालो. तरीकय ताचो पूत रितेशाची स्लीप ऑफ टंग जाली. काय खरें तें सांगून सोडलें तुमीच सोदात सत. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तसेच आमचे पार्टी प्रेसिडेंट श्री सनातन तामरे सर, तसेच आमचे राज्यसभा MP आमचे तेंडुलकर सर, तसेच आमचे सगळे जे कार्यकर्ते गोंयच्यान आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते, तसे आमचे फोंड्याचे कार्यकर्ते. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, महेश गोवेकार, श्वेता गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. भलायकी बरी उरपाक जाय जाल्यार नितळसाण गरजेची. बुरशें वातावरण डेंगी, मलेरिया सारकिल्या दुयेंसांक आमंत्रण दिता. देखून नितळसाणेचेर भर दियात. मुरगांव पालिकेन भौसाक उलो मारला. पालिकेन आयज नॅशनल डेंगी डे मनयलो. 16 मे राष्ट्रीय डेंगी डे. मुरगांव पालिकेन अर्बन हेल्थ सेंटराच्या जोड पालवान वास्को त्या निमतान जागृताय घडोवन हाडली. दोतोर परेश लवंदेन जसो नितळसाणीचो सल्लो दिलो तसोच नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगेसानय गरजेची जतनाय घेवपाचो उलो मारलो. Dengue is a vector-borne disease spread basically by Aedes aegypti mosquitoes. So we concentrated on control of breeding of mosquitoes and creating awareness among the councillors so that they can go and disseminate this message in their wards to their subjects. So it is spread in a wider way. Theme of this year's Dengue Day is harnessing partnerships for fight against dengue. So if each and every person takes care of breeding in his house, sees to it that water is not stagnant, then if there is no breeding, dengue will be controlled in a much better way. What happens is in individual houses, house is clean, but dengue mosquitoes, the Aedes aegypti mosquitoes breed in clean water. Especially water, people keep trays below flower pots, water accumulates in that. Mosquitoes breed in that. Then because of water shortage, people have to store water where again breeding occurs. If people cover those barrels, then breeding is controlled in a much better way. सगळे आयज आमकां येयल्ले आनी एक्सप्लेन केला की डेंग्यू किम्साचे किमो समज घास मारले न्ही तेजेर हें कितें जाता रिएक्शन कितें जाता तेजेर किम्सान समज घास मारले कितें रिएक्शन जाता कितें जाता
सिमटम्स कितें जाता, तकली उसळटा, जोर येता, तो डेंग्यू स्टार्ट जाता, तेजेर तेणें आमकां एक्सप्लेनेशन दिलां. तशेंच तेणें सांगलां कावन्सिलरांक हेल्प जाय म्हणून. दोतोरान सांगलां कावन्सिलरांक हेल्प जावप की कावन्सिलर जे वाड्यार रावतात तेंगे स्लम एरियान वचून अवेरनेस करपाची, लोकांक अवेर करपाचें डेंग्यू केस जाता, मलेरिया केस जाता आनी केस ते ट्रीट करपाचे आनी तेजें प्रिवेंशन कितें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण राज्यात पावस सुरू जावपाक कळाव लागतलो. हवामान खात्याचे अधिकारी सांगतात त्या प्रमाण केरळात 4 जून मेरेन मान्सून दाखल जावं येता. त्या उपरांत 4 ते 5 दिसांनी गोंयांत मान्सून एंट्री करतलो. राज्यात गरमी वाडिल्ल्यान सगळेच जाण पावसाची वाट पळयतात. फुडल्या 3 दिसांक तापमान 35 ते 37 डिग्री भितर उरतले असो हवामान खात्याचो अदमास. लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 20 तारखे मेरेन हवामान सुके. 17, 18 आनी 19 तारखेक गरम आनी दमट हवामान. चडावत तापमान उरूं येता 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस. साउथ वेस्ट अरबी दर्यांत वचपी बोट धन्यांक नेटाच्या वाऱ्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. घेवया जतनाय. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.